हाय माय यूट्यूब फॅमिली. सो कशें आहे तुमी? आनी हांवूय बी बरो आहा. सो आयज न्ही मुगे ऑफ हॉलिडे. हांव आतां भायर सरलां सिटीन वचपाक आनी आतां हांव चलत येयलां ते वटेनसान, कित्याक हो बस स्टॉप आमकां लागीं आहा आनी असो हिंग पार्क आहा. सो हिंगाचो तुमकां आतां पयलो हांव सगळो व्यू दाखयता. हिंग सगळीं घरां कुयट्यान गेलीं आनी हांव हे वटेन येयलां, ती हें आहा ते. आनी हिंग रातनी पावस पडलो बरो, इवन सकाळी पासून येयला. सो ही आख्खी पाथवे सगळी हिंग चोय डस्टबीन बी आय आनी हो पार्क चोय हे बसीन सगळो हिंगा सिस्टम केलो आहा. आनी हिंग बेंचीस बी गायल्याचे बसपा बरें काय बरें. आनी हिंग बस स्टॉप आहाय थिंगा. हो तो बस स्टॉप हे थिंगा. हिंग सगळे सिटी वचपा भाई बसी हिंगा येताय चले. आनी हिंगा हा ब्रीज. सो हे भशेन आनी हो न्ही जायतो व्हडलो आहा. काय बरो आसता ते एरिया आख्खो. आयचो जो व्हिडिओ जो आहा क्वीट कॉस्ट ऑफ लिवींग, हिंगा जे प्रायजीस आहाय फूड प्रायजीस ते हांव तुमकां सगळे दाखयता. आनी इंटरनेट कितू कॉस्ट लागता सगळे. सो आतां हिंगा एक वेरी क्लोज बाय एक मार्केट आहा, थिंगा आमी या आनी प्रायस चेक करुया. सो लेट्स गो. आतां वेदर बरो जालो आहा हिंगा, कित्याक पावस ना म्हणून भायर सरपा बरें. पूण थोंडाय आहा, जाय थोंडाय आहा. सो आतां ह्या ब्रिजा वयल्यान वयता. क्रॉस करून एक 5 मिनटां लागतली वचपाक. आनी वारें चोय भरपूर मारता आनी हो तो ब्रिज हांव क्रॉस करून येयला आतां. सो हिंगा एक बस स्टॉप आहा. सो या म्हाका आतां हे थिंग वचपा, हे थिंग फाटल्यान तो शॉपिंग मॉल आहा थिंगा. आनी जायते दिसान हांव व्हिडिओ करता. ऑलमोस्ट 10 दिसां पयलीं व्हिडिओ केलो ना, कित्याक म्हाका न्ही टायम मेळ्ळो ना करपाक. ड्युटेर आसता, बिजी उरता आनी हे भाशेन जाता लायफ सगळें. हांव न्ही आतां लुलू हायपर मार्केटान येयलां आनी हिंग न्ही इंडिया उत्सव म्हणून चलता. सो हिंग बोर्ड घायलो आहा इंडिया उत्सव. सो हिंग न्ही चिकनाचो प्रायस आहा अचय. हे सिंगल चिकन जालें 1 kg 290. आनी हे डबल चिकन आहा तेजो प्रायस अचय 2.690. आनी चिकन विंग्स पासून मेळटा. चिकन विंग्स मागीर लेग पीस आहाय, मागीर हें बोनलेस भशेन. आनी हिंगा सिंगल चिकन पासून आसा. हें सिंगल चिकन हिंग सिंगल चिकन आहा कळ्ळें. हेजो प्रायस 1 kg 690. हें सगळो चिकनाचो सेक्शन आख्खो. सो हे भशेन चोय. सो डिफरंट कंपनी आहाय, दुसरे कंपनी आहाय चोय. हें जावन आहा 1 kg 630. सगळे चिकना जाले. आतां न्ही हांव रायस सेक्शनान येयलां. हिंगा आख्खे रायस आहाय थंय बिर्याणी रायस बासमती. आनी थंय दावत आहा प्रायस आहा चोय 4 kg 795. तेच भशेन हिंगा जायते भशेन आहात. आनीकूय आहाय चोय, लेस जाल्यार लेसूय आहाय. 3 kg आहा. धाकट्या धोब्यांनी मेळटाय चोय रायस. आनी अशें करून साकूय आहाय रायसा. अशें करून बॅग्स, प्लास्टीक बॅग्स, हे सगळे रायस आख्खे चोय. आनी हिंगा आहाय इंडियन स्पायसीस चोय. स्पायसीस सगळे आहाय. चड म्हारग न्हय. 320 फिल्स की सगळे मेळटाय. हिंगा ब्लॅक पेपर आहा. ब्लॅक पेपर चोय सगळे भशेन स्पायस. मागीर पेब्रिका पावडर, चिली पावडर तो 790 चोय. सो हे सगळे स्पायसां जाली ओके. सो ही गार्लीक हे भशेन मेळटा हिंगा पॅकेटांनी. गार्लिका प्रायस चोय. आनी इवन लूज जाय जाल्यार लूजूय मेळटा चोय. अशें करून लूज आहा. बारीक कांदे मागीर थिंग मोटे गार्लीक आहा ही चोय. आनी हिंगा आहाय टोमॅटो सेम हो चोय प्रायस 445. ही बरी मोटी आहाय चोय. काय करती चले. हिंग न्ही सगळो वेजिटेबल चोय हे भशेन पॅक केलो आसता आख्खो. आनी चोय दाखयता तुमकां. चोय हे कॉर्न न्ही इंडियेसान येयले, एक्सपोर्ट जाले. मागीर हे आहाय ते क्विटाचे स्वीट कॉर्न. आनी हे चिली आहाय ते चिली क्विटाचे ओके.
सो हिंग सगळे हे भशेन पॅकींग आहा कितें आहा तितले हेचो रेड कलर चिली आहा आनी हिंग वयर प्रायस बरयलो हेचो आख्खे. सो हिंग हे ऑरेंजीस सगळे आनी हे आहा ते हे ऑनियन इंडियन अशें करून बॅगान घालून दवरले चले. हे ऑनियन इवन हिंग कोकोनट पासून हेचो कोकोनट जो प्रायस आहा तो 270 फिल्स आहा. कोकोनट चले. सो हो ब्रेड हो स्लायस ब्रेड 490. तशें करून हिंग जायते भशेन स्लायस ब्रेड आहाय डिफरंट धाकटे व्हडले. चोय ब्रावन ब्रेडूय आहाय हिंगा. मागीर हिंग धाकटे बगर बनूय आहाय चोय बगर बन 290 वयरूय आहाय. सो हो सगळो ब्रेडा सेक्शन हक्को भशेन. आनी जे मिल्क आहा न्ही हेजे 990 फिल्स मिल्क. आनी मिल्कान हिंग जायते भशेन हें आहाय मिल्क जायते भशेन मेळटा हिंगा आहाय मिल्क. हेजे 1 केडी 360 धाकटे व्हडले सायज सगळे आहाय हिंगा. आनी ह्यो ते लेबान योगर्ट बी तेसोले ते कॅरामेल पुडींग बी ते भशेन आयटम. हिंगा स्टारबक्स हें आहा तो आहा तो 4 केडी स्टारबक्स कॉफी. आनी हो निडो मिल्क पावडर ते सेक्शन आहा हिंगा. तो प्रायस जावन आहा चोय निडोचे सगळे डबे मेळटा हिंगा धाकटे व्हडले. हिंग पॅकेटूय आहाय आनी डिफरंट कंपनी आहाय हिंगा दुदाचे. हो 3 केडी हे 750 चले. हे जे आल्मंड आहाय न्ही ते जावन आहाय ऑस्ट्रेलियाचे आनी हेजो प्रायस हिंग प्रायस गेलो आहा. आनी पिस्ता USA. सो पिस्ता प्रायस आहा तो हिंगा पिस्ताच्यो. सो सगळो तोच सेक्शन हक्को फूल ते वटे पासून ओके. बाकी म्हणटू हिंगा चॉकलेट्स आनी ते वटेन स्पायस बी तेसो मेळटाय. हिंगा हिंग हे रेझन्स आनी हे वॉलनट. सो वॉलनटाचो प्रायस होचोय कॅज्यू नट्स बी हेचो हिंग इंडिया म्हणून बरयलो आहा चोय. बरें दिसता बरें डेकोरेशन केलां आख्खो लूक आहा तो बरो काय बरो. हो हिंगाचो आख्खो व्यू सगळो. हिंग वॉच शॉप बी आहाय वटे हिंगा इवन ATM पासून आहा. चला आतां भायर सरया. चले. सो हांवें जाता तितलो प्रायस तुमकां हिंगाचो दाखयला. आमी आतां घरान काम करताय सो आमकां घरान न्ही सगळें मेळटा कांय चड डेस्पेस आसना. फकत रिचार्ज मोबायलार रिचार्ज करपा पडटा तें बी जाल्यार 6 केडी एवरी मंथ. आनी डिपेंड्स तुगे सीम कार्डा ऑफर केश को आहा तें आनी बसीचो डेस्पेस सिटीन वचपा येवपा ते भशेन. आनी शॉपिंगा बी येतो जाल्यार जायती हिंगा कुयटा डिफरंट शॉपिंग हें आहाय. पूण लुलू न्ही आमगे इंडिया सगळें सामान मेळटाय. लुलू जावं ते वटेन आहा ग्रँड हायपर मागीर नेस्टो आहा मागीर पांडा आहा डिफरंट आहाय. सो सगळे कडेन प्रायजीस न्ही सेम आसनाय डिफरंट आसताय. पूण कोण कंपनीन बी काम कोत्ताय न्ही तांकां ग्रॉसरीज जाय पडटा कित्याक ते कुकींग करून जेयताय थिंगा रुमान सगळे शेरिंगान हें कोत्ताय हे भशेन. आनी आतां हिंगा व्हडलेशें आतां कांय ना चड दाखोवपाचोय. जस्ट हांव हें मॉल एक्सप्लोर करपा येयलोलो हिंगा आनी म्हगे सबस्क्रायबरान म्हाका कमेंटूय केलेलो सो तुमकां दाखयलाचोय. सो हो व्हिडियो हांव हिंगा एंड कोत्ता. मेळया आमी नेक्स्ट व्लॉगान. चॅनलार तर तुमी न्यू आहाय चॅनल सबस्क्रायब कराय शेअर कराय आनी लायक कराय. ओके बाय बाय फ्रेंड्स.